गोंयाक महाराष्ट्रांत विलीन करूंक पळोवपी मगो वांगडा हातमेळवणी करून काँग्रेसीन घाणयारे राजकारण खेळपाचो यत्न केला असो आरोप चर्चिल आलेमावान केला। मगो पक्षाक आमी केन्नाच साथ दिवचे ना, गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वावुरतलो म्हूण चर्चिल उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्टेटमेंट दिलो साजीन म्हणतो आवडता साजिनान जाय जाल्यार पारीकार भाव ते गेलो पारीकार भाव आज तेणे एमजीचो बराबर आमी एलायन्स दिले म्हणजे साजिनाक चिंतपा जाले बाबा एक टायमाचेर जर आमी महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आज आमी 40 आमदार जावपा न्हू आज जागशीकरान सांबाळले जाल्यार आज गोंया हांवें ओपन प्रोटेस्ट मारला जे लायक मायंडेड लोक आहा गोंयचे लोक आहा गोंयकारांक सांबाळपाचे दिस इज माय थिंग। काँग्रेस आणि एमजीपी अलायन्स जाला कारण ते एमपी इलेक्शनाक वांगडा आशिल्ले। एमपी इलेक्शनाक सार्दनाक एमजीपीन सपोर्ट केला म्हणून त्यांच्यानी अलायन्स केला म्हटलं तेंगा डिसिजन तुझ्या भशेन त्या पार्टी वांगडा मुगे पार्टी पळय म्हणटा वी कॅन नॉट गो द पीपल हू वॉज वॉन्टेड टू टेक द इन महाराष्ट्रा लोक महाराष्ट्रान घालपाचो त्या पार्टी बारा आमी केन्ना वचपाचे ना।